नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा येवकार तुमका गोंयकारपण चॅनलाचेर आमच्या ह्या विशेष कार्यावळ जस्ट कॅज्युअल हातून. आणि आयचे आमचे मुखेल सोयरे आहा बाब किरण कांदोळकर, जे आदले थियेचे आमदार असले आणि भारतीय जनता पार्टीन खूबशे वेळ उरले आणि तांणी खूबशे काम केले, डेव्हलपमेंट घडोवन हाडले थिये मतदारसंघान. आज आमी ताजे कडेन भासाभास करतले की ताजी फुडें फ्युचर कितें. इज ही गोईंग टू स्टे जॉयन एनी पॉलिटिकल पार्टी, भाजपा बद्दल तो कितें म्हणूंक सोदता आनी वॉट ही फील्स इज द करंट पॉलिटिकल सिच्युएशन इन गोवा टुडे. नमस्कार किरण बाब, येवकार तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळीत. पयलो म्हणटा तो लोकांक एक हें पडला की तुमी एक सारके दिग्गज अशे उत्तर गोंयचे एक आमदार असले. आतां आयज तुमची पॉलिटिकल सिच्युएशन कितें? तुमी सद्या एनी पार्टी जॉयन आसा काय आर यू प्लॅनिंग टू गो ऑल अलोन इंडिपेंडंट? पयले सुवातेर सुरेश बाब, दिग्गज पॉलिटिशियन हो न्हू, सर्वसामान्य मनीस आमी. पण काम करपाची तळमळ आहा आनी काम करता ते हिशोबान. म्हणजे आमदार आसतनाय काम केलें, तेजे उपरांतूय आमी एक्टिवली लोकां मदीं आहा, तेका लागून खंय तरी लोक तेजी दखल घेता. TMC लास्ट टायम 2022 आफ्टर इलेक्शन हांवें रोखडीच सोडली आनी ती सोडल्या उपरांत हांव खंयचेच पॉलिटिकल पार्टीन सद्या ना. पूण थिवीनसून इलेक्शन लडोवपाचो निर्धार हो आमी म्हज्या वांगडा म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हो केल्लो आहा. आनी येणाऱ्या काळान चडशे जे म्हजे कार्यकर्ते आहा ते म्हाका फोर्स करतात की तूं खंयचेच पार्टीक जॉयन जावं नाका, एज अ इंडिपेंडंट म्हणून फुडें वच, आमी तुका निवडून हाडटा. सो म्हाका कार्यकर्त्यांच्या जी तेंची इच्छा आहा तेजोय मान राखचो पडटा. पूण तरी आसतना तेंचें अशेंय म्हणणें आहा की लास्ट पळोवया आमी सिच्युएशनां कितें आसतली आनी त्या प्रमाणे मागीर कशें कितें जॉयन जावप ना जावप हें मागीर आसतलें. सो बेजिकली तुमी इंडिपेंडंट वचपाचें चिंतता? अशें आयज मेरेन तरी चिंतता. अजून 1.5 वर्स आहा आनी हो टायम, ह्या टायमार खंयचीच पार्टी जॉयन जावप हें सारकें न्हू अशें म्हाका दिसता. म्हणजे अजून टायम येवंक ना अजून. राजकारणान कशें जाता, 2 सिच्युएशनां इन फ्युचर आहा. ZP इलेक्शन येतलें, त्या मुमेंटाक आमी कितें करतले, तो कार्यकर्त्याचो तेंचो रंग पळोवन आमकां पावल घेवचें पडटलें. सो आजून हो टायम ना की खंयसरूच. सद्या तरी हांव इंडिपेंडंट आहा आनी खूश आहा इंडिपेंडंट. किरण बाब, तुमी खूब वेळ भाजपान काम केलें, तुमी मनोहर भाई वांगडा असले. आजची भाजपा आनी तेन्नाची भाजपा कितें, आनी तुमी भाजप सोडलें कित्याक? हितून कशें आहा, त्या टायमा वयली BJP मनोहर पर्रीकरान जी तळागळान वचोन, सगळ्यांक खबर आहा हें हांवें उलोवपाची गरज ना, गोंयचो जो प्रत्येक भाजप आनी नॉन BJP सुद्दां लोक आसले जे तेका पळयताले, तेंच्यांनी एक भाजप जो निर्माण केल्लो, म्हणजे तयार केल्लो तत्वांची, अटल बिहारी वाजपेयींची तत्वां आनी मागीर मनोहर पर्रीकराची तत्वां, अशें करून जो भाजप केल्लो तो आयज भाजप उरलेलो ना. आयचो हो BJP काँग्रेस मेळी भगत म्हटल्यार जाता आमी. हो कितें, जो पोरनो कार्यकर्तो आहा तो खंय तरी आयज सायडीक पडलो, जेणीन ह्या भाजपाक हांगासर येवपाक लागून खूब त्रास घेतले. लोकांच्या दारार वचोन फावटी मारून सोंपेपणी येवंक ना. अशें न्हू की आयज येयले आनी फाल्यां इतली मतां येयली अशें येवंक ना. लोकांच्या काळजान वचपाक खूब टायम. पूण ते कार्यकर्ते आयज खंय तरी सायडीक पडलेले आहा. सो तेका लागून भाजपाचेर भरपूर नाखूश आहात लोक. आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान हो तेंचो निमणो टर्म आसतलो. फुडल्या टर्माक सरकार बदलतलें. कोणाचें येतलें तें आयज हांव तुका सांगूंक शकना. कित्याक ऑपोजिशन जरी आसलें जाल्यार तेंचोय स्टँड सारको आसपाक जाय. हांगासर कोणीनूच ओवर कॉन्फिडन्स जावप ना की ना BJP नाका म्हणजे आमी येतले. हें तेंच्यांनी 22 पळयल्लें आहा, हें जावंक ना. सो आयज जे कोणी प्रामुख्यान ऑपोजिशन म्हणून आहा, हांव नांवां घेयना, तेंच्यांनी हेजेर सखोल विचार करपाक जाय. परतून तांकां BJP जिखोवपाची आहा हें सगळें करून, काय BJP घरा धाडपाची आहा. हो ऑपोजिशनाचे भुमिका मेन आहा हितून. किरण बाब, तुमी म्हाका सांगूंक ना तुमी BJP सोडली कित्याक? BJP सोडली म्हणजे तुमकां खबर आहा न्हू, हे सगळे पर्रीकराचें देहांत जाल्या उपरांत, स्वर्गवास जाल्या उपरांत जें केन्ना तेणीन कांय गोश्टी करूंक नासल्यो त्यो हेंच्यांनी केले. काँग्रेसीचे 11 आमदार भितर घेतले, तितून आमच्या मतदारसंघाचो निलकंठ हळर्णकर आसलो, तेकाय घेतलो. कशें जाता, म्हाका कितें फील जातलें हें इम्पॉर्टंट आसना, आमच्या कार्यकर्त्यांची घुस्मट जाता. आयज थिवेन जर तुवें पळयलें न्हू,
पार्टी वायज पॉलिटिक्स आहा, म्हणजे तूं म्हणशी न्हू पार्टीची खूब मतां आहा, खंयचेच पार्टीची खूब मतां ना थंयसर, व्यक्तिगत मतां चड आहा. म्हणजे जसो निलकंठ हळर्णकर आहा तेजे कडेन वोट शेअर आहा आनी आमचे कडेन आहा आनी बाकीचो थोडो थोडो कोणाय कडेन आसतलो. पूण हितून कितें जाता मागीर एकेच पार्टीन जर आमी दोगूय रावल्ले जाल्यार ते मागीर क्लॅशेस जाता, कांय गोश्टी जाता. तेच्या पेक्षा हांवेनूय चिंतलें की लोकांनी सतरान म्हाका घरा दवरला की तेका काम करूं न्ही म्हणून, आनी तो बरे BJPनूय गेलो. सो हांवें वोगी रावप, भायर सायडीक रावप हें हांवें प्रामुख्यान ठरयलें की तेका काम करूं न्ही. हो इतल्याकूच लागून हांव पार्टीनसून भायर सरलो. आनी जें कितें मनोहर पर्रीकरान, म्हणजे हांव जाणा आसलो, आमी खूब फावटी कांय गोश्टींचेर उलयताले, जे मनोहर पर्रीकराक आवडनासले ते तेंच्यांनी केले न्हू. काँग्रेसीचे आमदार घेवप, मायनॉरिटीच्या सगळ्या सकट घेवप, हे BJP वाल्यांक आनी संघावाल्यांक कितलें रुचलें आसतलें. आयज ते उलोवन दाखयना, आमचे असलो उलयता, पूण तेंकांय हें बरें दिसोंक ना. सो आयज हेका लागून खंय तरी म्हाका दिसता हांव भायर सरपाचें कारण जालें. किरण बाब, ताज्या मागीर तो जालो मागीर, ताज्या मागीर तुमी रोखडेच गोवा फॉरवर्ड जॉयन जाले. गोवा फॉरवर्ड जावन जाले, पूण गोवा फॉरवर्ड इलेक्शन लढचे पयलीं सोडली तुमी. हय, कित्याक खातीर? कांय गोश्टी म्हणजे डिफरन्शिएट जाता पळय. हांव तेजेर व्हडल्या हितून वचना, कित्याक हांवें पार्टी इलेक्शनाच्या पयलीं सोडली. निवडून येवन हे बी आयज सोडटात पळय तशें कांय करूंक ना. कांय मुद्दे जे आसले ते पटना जाल्यार वो कितें जालें आसतलें सोडली आनी TMCक जॉयन जालो. आनी TMCक जॉयन जावप सुद्दां हांव सदांच सांगता म्हजी चूक ती. पूण हांव ममता बॅनर्जीचे आनी म्हाजे देणे घेणे कांय ना, हांव तिका वळखायना, खाली मिटिंगेक मेवळ्या तितली. अशें ना की केन्ना आमी बसोन उलयल्या, पूण हांव प्रशांत किशोराक फॉलो करतालो. आनी प्रशांत किशोरान देशाचें प्रायम मिनिस्टराचें इलेक्शन केल्लें, दिल्लीचें इलेक्शन केल्लें, तामिळनाडू केलें, आंध्रान केलें, अशीं कितलींशींच इलेक्शनां केलीं तेणें आनी सक्सेस जाल्ली. म्हाका दिसलें एक गोंयांनी तो सुसायड करूंक येवंक ना, गोंयांनी तो सक्सेस जातलो. आनी एक एकदां आसता न्हू, आमी कोणाचे फॉलोवर आसले की तेजेर मातसो चड विश्वास धरता. पूण 8 दीस इलेक्शनाक आसतना, पोलिंगाक 8 दीस आसतना प्रशांत किशोराचो खरो रंग कळ्ळो की हो हांगासर BJPक जिखोवपाक येयल्लो. हो TMCक वयर काडपाक आनी कोणाक वयर काडपाक वो आमकां जिखोवपाक येवंक नाहलो, वोट शेअर तोडपाक लागून येयल्लो. सो दीस वॉज द रिजन तुमी रोखडेच इलेक्शन जातकूच रोखडोच राजिनामा दिलो. हय. ओके. तर तुमकां एक्चुअली अशें दिसलें की TMCन खंय एफर्ट घातलेले की एक्चुअल तुमकां सांगूं शकता तुमी आमकां डिविजन ऑफ वोट्स कशें जाले TMC आनी पळय कशें आहा, लोक पळयतना गोंयान आतां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा, बरी गजाल आहा. तेका पर्याय म्हणून लोक कशें पळयता, गोंयान जे पार्टीन, जे खास प्रामुख्यान काँग्रेसीन कितलींशींच वर्सां हांगा सत्ता भरले, प्रताप सिंग राणी कितलोसोच वर्सां मुख्यमंत्री आसलो, दिगंबर कामत आसलो, बाकीचे आनी पयलींसून पळयिल्ले आहा तुमी. सो लोक प्रामुख्यान पळयतना काँग्रेसीक एज अ ऑपोजिशन पार्टी म्हणून पळयता, जी ही ना जाल्यार ती अशें एक ऑप्शन आसता. पण तितून कितें जाता, हांव पार्टीचें उलयना, म्हणून पार्टीन जे कांय लोक आसता पळय तेंकां तो सांगलें न्हू, तो लोक BJPक विटले हें कळटा तेंकां माहोल, पूण ते सजमत ही चलोन मतां आपल्याक घेतली. सो तशें जालें ना, कांय गोश्टींक लागून तितून कितें जालें मागीर RG पार्टी जाली, TMC जाली, NCP, आम आदमी आनी काँग्रेस, हे सगळे जाण कोणाचे अगेन्स्ट लढले, BJPच्या अगेन्स्ट लढले आनी वोट शेअर फुटलो. इंडिव्हिज्युअली लढले. सो हे जर एक जाण लढलेले, सगळे ऑपोजिशन जर एक जाण लढलेले जाल्यार आयज ही गोश्ट घडची नासली. एक गोंयचे जनतेक हें खबर आहा आनी हांवूय सांगूंक इच्छिता, आनी खास करून ही जी ऑपोजिशन पार्टी आहा न्हू हेंच्यांनी एक तकलेन धरचें. 1987 हांगासर काँग्रेसचें सरकार येयल्लें पूर्ण भोवमताचें. 1987 आफ्टर स्टेटहूड डे, म्हणजे स्टेटहूड आमची जाल्या उपरांत पयले फावट सरकार येयलें ते 87 येयलें. तेजे उपरांत बट सारके 25 वर्सां उपरांत, तेजे उपरांत खूब घडामोडी घडल्यो गोंयच्या हितून. कितलेशेच चीफ मिनिस्टर जाले, कितलेशेच 5 वर्सांक जाले, हें सगळें आमकां खबर आहा. बट 25 वर्सां उपरांत 2012 मनोहर पर्रीकराचे 21 आमदार घेवन सरकार येयलें. तेजे उपरांत आयज मेरेन ना, आयजूय ना, म्हणजे आतां कांय म्हणल्यार 10 वर्सां जालीं, 10-15 जाय तितली. सो हितून जे ऑपोजिशन लोक जे आहात, पार्टी ज्यो आहा, आयज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंक सोदतात, वो कितें प्रत्येकाचो अधिकार आहा, प्रत्येकाची इच्छा. तेंच्यांनी हो विचार करपाक जाय की गोंयान तशी सत्ता हाडा पूर्ण भोवमताची इतलें सोंपें ना. वोट शेअर फुट्टा आनी मागीर कित्याचें कितें जाता, मागीर तो एलायन्साचो सरकार. पूण आयज कशें आहा, BJPक जर टक्कर दितले जाल्यार सगळे ऑपोजिशन पार्टी ज्यो आहा
बारीक मोठ्यो सगळ्यो ह्यो एक येवपाक जाय आनी तेंचे कडेन लढाई करपाक जाय. इंडिविज्युअल गेले जाल्यार परतून ते जिखले. बीजेपी म्हणटले बरीच जाले, आमी आनीक 5 वर्सां आमकां मेळटा, मागीर लोकांनी पोटां मोडून फायदो ना. सो लोकांनी आनी हें जर करिना हें ऑपोजिशन सगळें मेळोन, जाल्यार लोकांनी हेजेर विचार करपाक जाय की तेंच्यांनी कितें करप तें. आयचे डेटीन तुमकां दिसता ऑपोजिशन गोंयान मुद्दे खूब आहा. मुद्दे तुमी पळयत जाल्यार कोल आसा, मागीर रस्ते आसा, मागीर ते कसिनोज आहा आनी खुबशे मुद्दे अशे आहा की जे आमी सोशल मिडियाचेर पळयता. पूण आमकां आमी पळयत जाल्यार ही ऑपोजिशन जी आहा ती दे आर नॉट एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिच्युएशन. हांव एक ते पळय चड पोरणी गजाल न्हू, हांव चड पयलीं वचना. 2007 ती 12 मनोहर पर्रीकरान दिगंबर कामतेक एक दीस सुद्दां सुशेगाद न्हिदपाक दिवंक ना. खरें ऑपोजिशन कितें हें तेणी दाखोवन दिल्या, तेजे कडेन शिकोवन हेंच्यांनी त्या गोश्टी करपाच्यो आहा. बस आनीक हांव हेजेर उलयना. म्हणजे हांव तेंकां एडवायज करूंक बसोंक ना हांगासर, पूण तेणीन जें चलयल्लें पळय, तेणीन जें ऑपोजिशन म्हणून तेणीन कशें कितें हें केल्लें सगळें जनते मुखार आहा. सांगलें तशें डेली रस्त्यार देंवप, तो मागीर माध्यम प्रश्न आसूं, तो मागीर मायनिंगाचो प्रश्न आसूं, तो नाल्यार आनीक कसलो प्रश्न आसूं, म्हणजे खंयचोच मुद्दो खंयचोच मुद्दो सोडूंक ना. म्हणजे एक ऑपोजिशन कशें आसता हें मनोहर पर्रीकरा कडसून ह्या लोकांनी शिकपाची गरज आहा. आनी गोंयचे जनतेक तितून म्हाका दिसता मागीर कितें तरी एक दुसरे भाशेन हेंच्या बद्दल फील येतलो. तुमकां दिसता मनोहर भाई कसो तुमी खूब क्लोज तांचे कडेन काम केलां, तो आनीक एक लिडर गोंयान तसो जातलो कसो? कशें आसता, आयज आमी जर प्रश्न केलो की महात्मा गांधी सारकिल्लो परतो कोण जातलो काय कितें, सांगूंक शकना हेजेर. आयज मनोहर भाईच्या पावलार पावल दवरून कोणी जर फुडें वचोंक सोदीत जाल्यार जातलें, पूण 100% तेच्या भितर ते गूण येवचे ना. शेवटी मनोहर पर्रीकर तो मनोहर पर्रीकर. पूण तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आयज आमी ऑपोजिशनान MLA पळयता 7. 7चे 7 भितर एकटोय तुमकां दिसता की एनीबडी हू इज टेकिंग ऑन द गव्हर्मेंट हेड ऑन? ना, पूण एक लोकांचें परसेप्शन सांगता हांव, म्हाजें म्हणून न्हू, लोकांचें आमी भायर आयकतात गजाली न्हू. लोकांचो मातसो कल विजय सरदेसाय सायडीक आसा की पर्रीकरा उपरांत जर मातसो धारेर धरता जाल्यार विजय सरदेसाय. बाकीचे नांवां येयना, तेंच्यांनी कोणी राग धरचे ना. हांव उलयता, तुवें म्हाका प्रश्न विचारला, हांव मोकळो आहा उलोवपाक आनी हांव इंडिपेंडंट, हांव खंयच्या पार्टीन ना. पूण तूं म्हणशी म्हाका विजयाक आनी पर्रीकराक कंपेर कर म्हणशी जाल्यार हांव तें करूंक वचना. तें हांवें करप न्हू, कित्याक मनोहर भाईचें काम हें तेज्या लेवलाक आनी आयज तो ह्या संवसारान ना. आसलो जाल्यार करपी आसलो, पूण आयज संवसारान ना म्हणटूक आमी तेजो एक मान जो आहा हो त्या लेवलार दवरपाक जाय. पण लोकांच्या परसेप्शना प्रमाणे, लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे फुडलें विजय करूंक शकता तशें. म्हणजे मनोहर भाईच्या हेच्या पावलाचेर पावल दवरून तो वचोंक शकता, तेच्या भितर तें दिसता अशें एक लोकांचें मत आहा. तुमी विजयाचे खूब उलयले म्हणून म्हाका विचारशें दिसता, गोवा फॉरवर्डा कडल्यान कितें ऑफर बीन? कितें म्हटलें? गोवा फॉरवर्ड कडल्यान आर यू प्लॅनिंग टू जॉइन गोवा फॉरवर्ड अगेन? ना, सद्या ना. सद्या विजयाची आनी म्हाजी बरी मैत्री आहा, तेन्ना जरी हांवें गोवा फॉरवर्ड सोडलें न्हू जाल्यार आमच्या भितर कांय डिफरन्शिएट येवंक ना. पळय, पॉलिटिक्सान खूब गजाली आसता, खूब गजाली घडटा. दॅट मिन्स पर्सनल कांय आसना, ते व्यक्तिगत कांय तरी गोश्टींक लागून कांय गोश्टी घडटा. पण आयच्या टायमार हांवें खंयचीच, विजयाकूय सांगलेलें आहा, हांव सद्या जॉयंट खंयसरूच जायना. पण विजय जे भाशेन आयज मातसो मुवमेंट करता तेजे भितर लोकांची एक हें जाल्ली आहा. म्हाका सुद्दां खूब जाण सांगता, म्हणजे खुबशे लोक अशे आहा बार्देजान आहात आनी बिचोले सायडीक आहा. येणाऱ्या काळान गोवा फॉरवर्डाक खुबशे जाण जॉयन जातले. हांव जरी ना जालो न्हू, कित्याक विजय म्हजो मित्र आसलेल्या कारणान आमी वांगडा दिसता, ह्या कारणान कोण तरी म्हाजेय कडेन संपर्क सादता की आमकां मेळय आनी हें काम चालू आहा. म्हणजे तूं म्हणशी हांव पार्टेन ना म्हटल्यार हांव विजयाक बाबा कोणाक मेळपाक जाय, कांय गोश्टी आहा, आमी ते करता. म्हणजे आमचे विचारसरणी एक आहा अशी ती. फाटल्या दिसांनी कांय गजाल जाल्ली की आपाची फाटली जी दिल्लीची मुख्यमंत्री आसली आतिशी, ते ताणी तुमची भेट घेतली म्हणून. ताजे मागीर कितें वारो लागलो की तुमी जॉयन जाता आप. कितलो तथ्य आहा? गोंयान पळय रोखडेच वारें जाता. हय, ती जी एक्स दिल्लीची मुख्यमंत्री आनी आतांची ऑपोजिशन लिडर आनी हांगासरलो बाब अमीत पालयेकर आपाचो, तेंच्यांनी म्हाजी सदिच्छा भेट घेतली. बरें बसले, च्या पियाले, सगळे गजाली केले, फोटो व्हायरल जालो.
लोकांची चर्चा जी आसता न्हू तितून म्हाकाय कळटा बाबा आमचे बरे मग ते खंय तरी कोण आहा जे ती चर्चा करता. पूण हेजो अर्थ आसना की आमी मेवळे खंय तरी बसले च्या पियेले. आतां तूं तशें जर म्हणशी न्हू कांय गोश्टीक लागून हांव काल दामू नायकाचो बड्डे जालो जाल्यार हांव रुद्रेश्वर देवळान ताका विश करपाक गेलो. विजयाचो बड्डे आसलो विजयाक गेलो. विजय आमगेर चवथीक येयलो. अशें न्ही हेजेर राजकारण आसना. एक सदिच्छा भेट दिवप आसता. सो हितून अशें कांय आसना की ते आमी थंय जॉयंट जाता. लोकांक एक चर्चेक लागून कितें तरी जाय आसता. लोक चर्चा करता. आनी एके वटेन पळय म्हाजें म्हणणें तशें आहा की खंय तरी चर्चेन जर हांव उरता, किरणाचो उगडास येता तांकां जाल्यार बरीच गजाल आहा न्हू. वायट कांय ना हितून. भले ते वांकडे चिंतूं नाल्यार कितें चिंतूं. एनी पब्लिसिटी इज गुड गूड पब्लिसिटी. पब्लिसिटी. ओके. सर तुमकां विचारूनशें दिसता फाटल्या इलेक्शनाक तुमी एक्चुली पळोवंक गेल्यार फेवरेट कशें आसले त्या सायडीन नॉर्थ गोंयान. पूण तुमी थियेन ना बसता आल्दोना गेले ही तुमकां दिसना एक ब्लंडर जालो असो. सगळ्यान व्हडली चूक म्हजी चूक. हांव कोणाकूच दोश दिना हितून. एक एकदां आसता कितें तरी दिसता तकलेन येता. पूण हळडण्यान बसप हांवें वचोन ही म्हजी व्हडली चूक. TMC जॉयन जावप ही दुसरी चूक. हे सगळ्यो गोश्टीन हांव ह्यो चूक मान्य करता आनी आयज थरयल्लें आहा त्या प्रमाणे थिवेनसुनूच हांव निवडणूक लडटलो. खंयच्या पक्षाक लडटलो तें आयज मेरेन थरयल्लें ना. सद्या आमी इंडिपेंडंट म्हणटा. पण येणाऱ्या काळान थिवेन लडटलो आनी जिखतलोय. कारण हांवें अशी आतां हांव ही तर जाहीरपणान म्हजी चूक जाली. हांव वचत थंय बारीक बारीक प्रोग्राम आसता तितूनसून हांव लोकां कडेन ही चूक म्हजी मागिता. लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केल्लो आहा. तुमची दुसरी चूक तुमी बायलेक बसयली ती एक्चुली लोकांक कशें दिसलें घो ना, बायल हांवें बसता सांगलें म्हणून. न्हू तुका थिवेन तशें घो बायलाचो प्रश्न येना. हां. तसो मायकलाची बायल, हम्म. विश्वजीताची बायल हांगा म्हणजे म्हाज्याच परिवाराक कितें तर दुसरें हें लागलेलें आहा. तर प्रत्येकाची इच्छा न्हू ती. हां. तर ते बायलेक बसयलें आनी अशें तशें कांय ना. एक खंय तरी हांव हळडण्यान कमी पडलो आनी थिवेन मागीर तितलें लक्ष घालपाक पावलो ना. दोन कडेन जाल्ल्या कारणान ही म्हजी चूक जाली. सो हांवें मान्य केल्लें आहा. पूण अशें न्हू की बायलेक बसयलो आनी हें बसयलो. शेवटी आमी दोगांय एक कार्यकर्ते आमचे तिजे म्हाजे सगळे एकूच आमचो कार्यकर्तो म्हणून कार्यकर्तो म्हणना ताका आमी आमचो परिवाराचो सदस्य. सो अशें कांय ना. सो बेजिकली आतां तुमचे डिसिजन असो जाला की तुमी इंडिपेंडंट वतले. हय सद्या तरी. इंडिपेंडंट वतले आनी खंयचीच पार्टी कडेन युथ म्हणजे जॉयन जावप ना. गोवा फॉरवर्ड यू आर क्लोज टू गोवा फॉरवर्ड या. तुमी म्हटले आपा कडेन तुमची चर्चा चल्ल्या. बरोबर. मागीर काँग्रेसी एनीबडी अप्रोच यू फ्रॉम काँग्रेस. तितलें ना अशें हांव बेश्टोच कित्याक सांगू. पूण तशें कोण जावंक ना म्हजे कडेन एप्रोच. पण कशें आहा इन फ्युचर पळय आजुनूय टायम आहा न्हू. सुशेगाद हांवें सांगलें न्हू गोंयचे लोक सुशेगाद आमी आदीसून म्हणटात. आमी खावन पिवन मजा करा सुशेगाद म्हणटा गोंयकार. ती थोड्या पॉलिटिकल पार्ट्यांकूय सुशेगाद रावपाची संवय जाल्ली आहा. आतां ते कितें चिंततात म्हाका खबर ना. पण गोंयसून ह्या सरकाराक जर घरा धाडपाक जाय जाल्यार ही सुशेगपणां सोडची पडटली. आयज लोक आमी अशेंच म्हणया आदीं आमी मार्केट जें आहा सकाळीं 8 ओपन जातालें आमचें दनपारां 1 बंद जातालें. तेज्या उपरांत परतून 4 ओपन जातालें 7 बंद जातालें. पूण आयज ही मारवाडी लॉबी येयना. पूण हांव तेंचेर वायट उलयना. कित्याक आमच्या मुख्यमंत्र्यान तर सांगलां आमी मारवाड्यां कडेन काम करपाक जाय म्हणून. पूण ते आपली फॅमिली घेवन येता कोणाक कामाक धरिना ही वेगळी गजाल. पण ते हांगासर येयल्ल्याक सकाळच्या 8च्या जाग्यार 7 दुकान उगडटा पळय. हांव म्हापशेंचेच उलयता मार्केटाचें. 7 दुकान उगडटा पळय बद्द 11 बंद जाता रातचें. दनपारच्या जेवणाक एका तेका थंयच बसून जेयता. म्हणजे ही पद्दत गुजरात्यां कडसून हेंच्यांनी शिकची पडटली. ह्या लोकांक कडसून शिकची पडटली. अशेंच म्हणचें पडलें ना. हांव तेंचेर कॉमेंट करिना. पण हेंच पॉलिटिकल पार्ट्यांनूय लागता. काम कशें करप सुशेगादपणां चलचें ना. काम करचें पडटलें जाल्यारूच ह्यो कांय गोश्टी घडोंक शकता. नाल्यार हेंच्यांनी दिसाची सोपणां पळोवप की BJP घरा धाडटले. हांव BJPक फॉर उलयना. पण अशें घडटलें परतूनय घडोंक शकता. सो सुशेगाद रावप ना. हेंच्यांनी एक्टीव रावपाक जाय. काम करपाक जाय. बाकीच्यो गोश्टी आहा. उलोवपाचें खूब आहा किरण बाबा कडेन पूण आमकां वेळेची मर्यादा आहा. हांव देव बरें करूं म्हणटा किरण बाबाक ताणें आपलो मोलादीक वेळ काडलो आनी आमच्या स्टुडियोन येवन भासाभास केली. ताणें खुबशीं प्रश्नां आमची हाताळ्ळी. आपले विचार व्यक्त केले. तुमचे कडेन संपर्क सादपाचो ताणें खूब कडेन प्रयत्न केला. पूण आनी खूब जाणांनी ताका ऑफरूय दिल्या. पूण
तांचो अजून काय विचार जाल्लो ना, ते इंडिपेंडंट वचपाचोच ताणें थरयला आनी आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां सगळे बेस्ट विशीज आमचे दिता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.